Pormészoras szólojta, tacserat szoklec magácse. Pormészoras szólojta, tacserat szoklec magácse. Porzolanus var sorginco, amco dev amchet fangoita. Somestak lagi apoita, apnace boti somoita. Porzolanus var sorginco, amco dev amchet fangoita. Somestak lagi apoita, apnace boti somoita. Pormészoras szólojta, tacserat szoklec magácse. Pormészoras szólojta, tacserat szoklec magácse. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. जेसू करपाती मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या एंड्रू आनी एलिस फेर्नांडीस आनी सोंपून गेल्ले मातिल्दा सिल्वेरा हांचे पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता वालेंटिना फेर्नांडीस, तशेंच आपल्या लग्नाचो दीस मनयता इनासियो आनी वालेंटिना फेर्नांडीस. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. जी कोण बरी नात आनी आपणा पासत मागूंक लायतात, जी कोण सर्जरी करतात हॉस्पिटलांनी आसात तांचेय पासत मागुया. आमच्या संवसाराचे शांती पासत मागुया आनीक आमकां जण एकल्याक एकामेकाचें बरेपण चिंतूंक आदार आनी सहकार दी म्हूण मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. रिच्या भाव भयणीन पुनर्जीवन जाल्लो जेजू स्वर्गार चडून वेचे आदीं आमकां आपल्या शिसां वरवीं जाय तो संदेश दिता, जाय ती शिकवण दिता. खेरीत भाशेन जें कितें पाड घातलेलें आसा तें नव्यान बांदून हाडपाक आमकां एक सयेग देवा कारगां दिवया. तेच बरोबर जायत्यो वस्तू ज्यो पाड घातलेल्यो आसात, जें पिड्ड्यार जाल्लें आसा तें सारकें करूंक आमकां मेळ्ळेले सयेग आमी जायते पावटी विबाडल्यात. ऑपॉर्च्युनिटीज टू रिस्टोरेशन हे आमी पिड्ड्यार केल्ल्यात. देखून देवाचें बोगसणें मिसाचे भेटेक मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या घायेल्ल्या स्वयंबाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून सासणाच्या जिविताक आमकां तयार करताय. तुज्या उजव्याक मोहिमेन बसलेल्या ह्या आमच्या सोडवंडाराक एकवटोन आमी जियेशें कोर आनी तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानान तुजीं भुरगीं जाल्ल्यान उमोर आनी सुखाबरीत जिविताक उठय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या ससनाक. आमेन.
देवदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप। एके राती सुमयान पावलूक दर्शनांत म्हणलें, भियो नाका, पूण उलय आनी ओगो रावूं नाका, कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसा। ह्या शारान म्हजे वाटेन खूब लोक आसा, म्हणटोच तुका वायट करूंक कोण फुडें सरचो ना। असो पावलू कोरिंतान 1.5 वर्स रावलो आनी ताणें तांकां देवाचें उतर परगटलें। पूण गालियोन आकियेचो अधिकारी आसलो तेन्ना सगळे जुदेव एकठांय जावन पावलूचेर कोलपले आनी ताका न्यायसभेंत व्हेलो। तांणी म्हणलें, समर्थीचेर आड वचून देवाक बोजात म्हूण हो मनीस शिकयता। पावलून तोंड उगडचे आदींच गालियोनान म्हणलें, जुदेवानो आयकात, कसल्या खोटेपणाचो वो अपराधाचो प्रोश्ट जालो जाल्यार तुमचो आरोप हांव ते परी आयकतलो आसलो। पूण हो टोणटो उतरांचो आनी नांवांचो आनी तुमचे समर्थी विशीं देखून तुमीच तो सुटावो करात। असल्या वस्तूंची नीट करूंक म्हाका खुशी ना। उपरांत ताणें तांकां न्यायशाळेंतले भायर सरूंक लायले। तांणी सगळ्यांनी सोस्तेनसाक देवस्थानाच्या अधिकाऱ्याक गोठ दवरलो आनी न्यायशाळे मुखार ताका बडयलो आनी त्या गडबडाची गालियोनान पर्वा केली ना। थोडे दीस कोरिंतांत रावल्या उपरांत भाव भयणीचो निरोप घेवन प्रिसिला आनी आकिला बरोबर तारवान पावलू सिरियेक गेलो। केंक्रेसाक पावतोच आपणें एक आंगवण केल्ली ती पाळूंक पावलून आपले केंस तासले। देवाचें उतरें जबाब। आमचो देव आख्खे प्रिथ्वीचो राजा। म्हणुया, आमचो देव आख्खे प्रिथ्वीचो राजा। सोमेस पोरजानो ताळयो पेटात, संतोसाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात, कित्याक भोव वर्त्या सर्वेस्पराच्या मनशांनी भें दवरचें। सगळे प्रिथ्वीचो वर्तो राजा तो। जबाब। देव आमचो देव आख्खे प्रिथ्वीचो राजा। पोरजांक तो आमचे आधीन करता, राष्ट्रांक आमच्या पांयां तळा घालता। आमचें दायज ताणेंच आमकां विंचून दिलां। हें व्हडपण जाकोबाक खरीत मोगान फावो केलां। जबाब। आमचो देव आख्खे प्रिथ्वीचो राजा। संतोसाच्या उल्हासा मोदें देव चोडटा स्वर्गार। तुरतुरेच्या गोणगोणान सर्वेस्पर चडत वेता। आमच्या देवाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात गाजोयात। आमच्या रायाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात गायत। जबाब। आमचो देव आख्खे प्रिथ्वीचो राजा। उद्गार। Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. कोश्ट मरण सोसून मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक आनी अशें आपले मोहिमेन भितर सरूंक हें सगळें क्रिस्ताक घडोवंक येवंक जाय आसलें। Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं। तुमचे सवे आसूं। जिवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। महिमा तुका सोम्या। जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगता, तुमी रडटल्यात आनी पिंगरतल्यात, पूण संवसार खुशाल बरीच जातलो। तुमी खंती बरीच जातल्यात, पूण खंतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोश। एक बायल प्रसूत जावच्या वेळार आपलो वगत पावलो म्हूण खंती बरीच जाता, पूण भुरग्याक जल्म दितोच संवसारांत एक मनीस जाला म्हूण संतोसून
तिका आनीक खोंतीचो उगडास जायना. तशेंच तुमकां आतां खोंत जाल्या, पूण हांव तुमकां नव्यान पळयतलों आनी तुमचें काळीज खुशाल बरीत जातलें, आनी तुमची खुशालकाय कोणूच तुमच्या काळजांतली काडचो ना. म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. तुझ्या भाव भयणीनो, जेजू आपल्या कोश्टा मरणाची खबर आपल्या शिसांक सांगून एके भाशेन तयारी करतालो आपल्या मरणाची, आनी त्या उपरांत ह्या मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपणाची म्हणजे सोडवण जी तो घेवन आयला, ती सोडवण दिवपाचो जो इव्हेंट आसा तो आतां घडचो आसा. आपल्या शिसांक येद्दी व्हडली आख्खी तयारी ताणें केली. आयच्या शुभ वर्तमानान खेरीत भाशेन जेजून एक देख दिल्या जल्माची. एक बायल प्रसूत जावच्या वेळार खोंती बरीच जाता, दूख येतलें, भुरग्याक जल्म दिवपाचो आसा, कितें जातलें कितें जावचें ना, कसले त्रास पडटले, हें सगलें चिंतून एके भाशेन खोंती बरीच जाता. भोव करून तुमचे मदें आवयो आसात, तांकां जेजू खरेपणी कितें म्हणटा तें समजतलें. पूण त्या उपरांत गरजेचो संदेश जेजूचो हो. जल्म भुरग्याचो जाल्या उपरांत ती आवय सगलें जें दूख आपणाक पडलें, त्रास पडले, कश्ट पडले तें विसरता. भाव भयणीनो, जरी तर आमी आमच्या सृश्टीचेर नदर मारली, हे सृश्टीन जे कोण जीव प्राणी आसात, आमी मनीस आसात, जनवरां आसात, सुकणीं आसात, जायते फावटी आमी पळयता ते एके भाशेन एग्रेसीव जातात वो कोणाकूय मारूंक वयतात. आनी तातूंतले आमी पळयत जाल्यार भोव करून खंयचींय जनवरां जरी तर तांचीं भुरगीं आसात जाल्यार चड एग्रेसीव जातात. एग्रेसीव म्हणटात तेन्ना कोणाक मारपाक वो काबार करपाक म्हूण न्हय. जरी तर आमी वागाक पळयलो जाल्यार वाग जो आसा तो हंटर, पूण तो हंटींग कोत्ता आसतना तितलो एग्रेसीव न्हू. तो सवकाच आपलीं पावलां मेजता. आपूण ज्या कोणाक धरपाचो आसा तो खंय वेता, कशे भाशेन वेता तें बरे भाशेन पळयता आनी मागीर ताचेर घुरी घालता, ताका एटॅक कोत्ता, दोत्ता, खाता. पूण तोच जरी तर वाग ओ वागीण म्हणया, शी टायगर, टायग्रस, ती केन्ना एग्रेसीव जाता जेन्ना आपलीं भुरगीं आसात, ल्हान पोरां आसात, तीं जरी तर त्रासान आसात, खतऱ्यान आसात, तांकां कोणूय मारपाचो, धरपाचो, व्हरपाचो आसा जाल्यार ती पावलां आनी मेजना. पण मुखार आयलो तो काबार. वाग, वागीण म्हणल्यार व्हडली जाली. कोंबी, आमच्यो कोंबयो ज्यो आसात आमच्या घरांनी आसताल्यो, आतां त्यो आमच्या घरांनी ना, पूण आसल्यो जाल्यार उगडास करात. कोंबी आमकां केन्ना अटॅक करता. हरशीं ती आमचे कुशीक बसून आमी जें कितें घालतात तें घडये खाता. पूण जरी तर तिचीं पिलां आसात आनी पिलां कोणूय धरूंक गेलो, काडूंक गेलो जाल्यार कोंबी एटॅक करता. माजोर पासून तशेंच करता. जरी तर माजराच्या पिल्याक तूं घेवन वयता जाल्यार ती माजराची माय आसा ती तुजे फाटल्यान म्याव म्याव करून येता. सुणीं तशेंच करता. म्हणटच खंयची आवय आपलीं पोरां, आपलीं भुरगीं खत्र्यांत आसा म्हूण जाणा जाल्यार ती एग्रेसीव जाता. भाव भयणीनो, हें आमकां आमचे सृश्टीन दिश्टी पडटा. आनी होच असलोच एक एग्जाम्पल घेवन जेजू आमकां सांगता. आयज आमी कोश्ट त्रास काडटा जाल्यार आमच्या भुरग्यां पासत, आमच्या भुरग्यांक बरो फुडार दिवचे पासत जाल्यार तांकां बरेपण जें मेळटा तें पळोवन खुशाल जातात. हींच आतां हे थोड्योश्यो देखी घेतल्यात जनवरांच्योच, त्योच देखी घेयत जाल्यार हीं आपलीं भुरगीं बरे भाशेन आसात तीं पळोवन हींच आवयो ज्यो आसात त्यो खुशाल जातात. भाव भयणीनो, गेल्ल्या वर्साक 5 तारखेर जुनाचे इकोसिस्टम रेस्टोरेशन म्हूण युनायटेड नेशनान एक डेकेड काडली. म्हणल्यार 10 वर्सां, ही फुडलीं 10 वर्सां 2021 to 2031
इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, डेकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन आतां वर्स भरतलें. कितें भाशेन आमची सृश्टी माता ज्या कोश्टांतल्यान त्रासांतल्यान गेल्या आमचे पासत, आमकां जिवीत दिवचे पासत, आमकां सोंपेपणां दिवचे पासत जे कोश्ट त्रास आमचे सृश्टी मातेक आमी दिल्ले आसात, कन्स्ट्रक्शन्स, डिवेलपमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, असलीं जायतीं उतरां आमच्यान वापरूंक जाता. हें सगळें करपाक एके भाशेन सृश्टीक आमी चिड्डावन कोश्टावन त्रासान घातलेली आसा आनी हे त्रास आमचे सृश्टी मातेन भोगल्यात. आनी वेळा वेळार आमकां दिसती पडटा जायते फावटी आमची सृश्टी एग्रेसीव जाता. गेल्ल्या वर्साक टॉक्टे आयिल्लो आमकां उगडास आसा. आतां म्हणल्यार आमी कश्टांत आसलीं, वारें मारतालें, उदक पडटालें, पावस झडटालो, बंदूच जायना आसलेलो, आमी कश्टांत आसलेलीं. पूण सगळें थंड जाल्या उपरांत आमकां बरें दिसलें. आमकां त्याहून पयलीं गेल्लीं 2 वर्सां कोवीड-19 हे पिडेन जायते सतायले. आतां जेन्ना वस्तू सवका जाग्यार पडूंक लागल्यो आमकां जिवाक बरें दिसलें, सुस्त जालीं, आमी शांत जालीं. कोश्ट भाव भयणीनो आसात, पूण ह्या कोश्टांतल्यान आमी उतरतले जाल्यार आमचें मन, आमचें काळीज जाग्यार दवरपाक गरज आसा. खोंत काबार जातलीच, आमकां नवें जिवीत मेळटलेंच, पूण तें नवें जिवीत घेवपाक आमी तयार आसतले काय, आमी आजीर आसतले काय, हें गरजेचें. हेच्या पयल्या वाचपांतूय आमी आयकता बागेवन पावलू जायते कडेन शिकोवंक वेतालो, जेजूचें शुभ वर्तमान परगडटालो, जायते जाण ताचेर आड वेताले. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता कोरिंथ शारांत ताचेर जे आड गेले ताका धरून न्यायसभे मुखार व्हेलो, गालियोन हो अधिकारी ताचे मुखार व्हेलो. पूण देव ताका राखता. जें कितें बेस्तें नाका जाल्लें ताचेर घातलेलें आसा त्या वायटांतलो वो त्या घराण्यांतलो ताका राखता. आनी जेजूचीं उतरां ताका भिवू नाका आनी ओगी रावूं नाका. जो संदेश तुवें दिवपाक जाय तो दिवपाकूच जाय, भियेनासतना मुखार वच. कोश्ट पडटले, पूण त्या कोश्टांतल्यान तावन मागीर जें बरेंपण आसा, जी खुशालकाय आसा ती येतली. हो भयणीनो, आयज आमकांय जायते जाणांक कोश्ट त्रास पडटात, खोंती जातात, आवयांक जाता, बापायांक जाता, भुरग्यांक जाता. तशेंच वेगवेगळ्या जाग्याचेर जे कितें वस्तू आमी करता वो आमचें कार्य करता, आमची ड्युटी करता, तातूंत आमकां जायते त्रास जाता, कोश्ट जायते जातात, जायते जाण आमचेर आड वेता, परवा ना. कित्याक जो कोण देवाचें काम करता ताणें भिवपाची गरज ना. कित्याक सगळें तो जाग्यार घालतलो, रेस्टोरेशन जें आसा तें करतलो. पूण ताका फकत आमी आमचो सांगात दिवपाक जाय. हें करूंक आमी मुखार सरुया, आमचें मन उजवाडावया, आमी निचेव करुया. वय जें कितें पिड्ड्यार जाल्लें आसा, जें कितें आमी पाड घातलेलें आसा, वेगवेगळीं कारणां घेवन तें आमी परतून जाग्यार घालपाक ल्हान ल्हान प्रयत्न आसा ते करतले हांव. कित्याक जरी तर आमी तें करिना जाल्यार सृश्टी माता जी आपल्या भुरग्यांचें चिंतता, आपल्या भुरग्यांक कोश्ट जायना जावपाक ती एग्रेसीव जायत रावता, हें उणें जातलें. तर जरी तर आमी हें सांबाळपाक प्रयत्न करिना जाल्यार ही आमची सृश्टी माता आमचेर जरी तर एग्रेसीव जाली, अटॅक करपाक लागली जाल्यार आमी त्रासान पडटल्या. तर हे मिसाचे भेटेन आमचेंच अर्पण करुया, आमचे सृश्टी मातेक राखूंक तयार जावया, एकामेकाक राखूंक तयार जावया. इल्ले इल्ले कोश्ट आमकां त्रास आमकां पडटात ते देवाच्या हातान घालून ह्या आल्ताराचेर ते उबारुया. गायन घेऊया C38 पेज नंबर 44. C38. तुकाच बापा सोर्व मोचे दिता तुका एकाने, तुकाच भोगता सोर्व मोचे तुझें से कोलकाशेले. मोजे हात घे, मोजे पाय घे, स्वीकार को आवता कशे. तुझो मोहिमो परकोट करूं, शुभ खबर सगळ्यांक दिवं. तुकाच बापा सोर्व
वखदां आपणाक जो आमकां दिला तो दाखांचो सरो तुका दाख पालन दिला मनशाची तुकाच वखदां सोर मोचे तुजेच तें कोरकाशेलें. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या देवा तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दयाळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्याय ती देणी आमी ओगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सलामती पावोवच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायेन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सोमी जेजू मोहिमेवंत राजा पातकाचेर आनी मोरनाचेर जैत व्हरून देवदूतांच्या जैता गायना मदें दोबाज्यान स्वर्गार चडून गेलो. देवा आनी मनशा मदें मदेस्त तो संवसाराचो मुनसुबीदार आनी सर्गीच्या दोलबारांचो धनी आमकां सांडून वेचाक न्हय पूण आमचो बरवसो जावच्याक जेजू आमचे मदलो तुजेशी बापा उतरून गेलो. जेजू पवित्र सभेचो ओरोंब आनी मस्तक जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेता. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंचसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. त्रास कोश्ट आमकां पडटले, पूण देव आमकां परतून भरून हाडटा हें जाणा जावन जे त्रास कोश्ट आसात ते घेवन आमी सगळी भरपाई करूंक जाता तितले प्रयत्न करूंक तयार आसांव देखून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्या खातीर मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jesu prokas voi kuntan, modul som itu kanan, kurva ece moftondan, omrut sor ince kalzan, kurva ece moftondan, omrut sor ince kalzan, tu katsagun buk sortan, tu kapiuntan partan, dusri ashana satan,
Ogortuns Jesu moga dusri asha na zata. Ogortuns Jesu moga dulob Jesu tu mozo विश्वासोत म्याचो आवडो तुका दुखानी सोदता कालसान सुस्कारून रावता तुका दुखानी सोदता कालसान सुस्कारून रावता. जेसूक मरणाचे आदीन केलो आनी आमी प्रमाणीक जावचे खातीर ताका पुनर्जीवन केलो. सर्वेस्पराक सोय. प्रार्थुया. बोमोगाळ बापा, दोयाळायेन तुवें आमची सोडवण केली, तर दोयाळायेन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं, तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. भाव भयणीनो, आमची तरणाटी आमचे फिरगोजीन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 तारखेर घडोवन हाडटात आनी 1 तारखेर तावन ताची समरमणी सुरू करतात. आमचे सगळ्या ग्रुप्सांचेर आमी पोस्टर घातलेले आसात, म्हायती दिल्ली आसात. एक आर्ट कॉम्पिटिशन आसा, तशें फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आसा, सगळें नेचर ओरिएंटेड. जाल्यार ताचेर तुमी नदर मारून बरे भाशेन तुमची तयारी करची. तशेंच तुमचे घराची भोंवतण जी आसा ती निवळ दवरची. ह्या दिसांनी आतां एक फावटी पावस पडलो, सगळी घाण पडटली, दुयेंस वाडटलें. ह्या पासत पयलींच तुमची भोंवतण तशेंच रस्ते आसात थंयसर व्हरून तुमचो चिकोल उडोवचो न्हय. आमची पंचायत चिकोल जो आसा वो जी गार्बेज आसा ती कलेक्ट करता, म्हणटच तांकांय आमचो सहकार दिवया. बरे भाशेन तांकां हो आमचो कचरो दिवंक आमची भोंवतण नितळ सांबाळुया. गायन घेवया M5 पेज नंबर 154. M5. पवित्र आत्मा मुझे देवा म्हाका पवित्र करूं नाका. माफी, शांती, संतोष, प्रीती मुझा पोरगो करून धाडटा. तुज्या
पवित्र करुणाता माफी शांती संतोष प्रीती मनशांक पोरगो